जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या भागाचे दुसरे पुलाचे उद्घाटन करपाच्या त्या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित देशाचे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय श्री नितीन गडकरी जी व राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, नॅशनल हायवे आणि रोड ट्रांसपोर्टाचे राज्यमंत्री जनरल श्री वी.के. सिंग जी, माचेर उपस्थित गोयचे मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर, आलेस बाब सिकेराम, रोहन बाब खवटे, निळकंठ हळणकर, एक्स CM बाब दिगंबर कामत, माचेर उपस्थित सगळे आमचे आमदार उपस्थित, गोवा गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट याचे सगळे ऑफिसर, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सदस्य आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित भावन आणि भयणीनो, गोयच्या इतिहासातले आणि एक महत्वाचो दीस आज जाता तो म्हणजे आमच्या या पुलाच्या दुसऱ्या भागाचे उद्घाटन, दुसऱ्या पुलाचे उद्घाटन आज आम्ही तुमच्या सगळ्यांच्या माननीय उपस्थितीत करतात। एक वर्ष जाले पहिल्या भागाचे उद्घाटन माननीय नितीनजी गडकरी आणि वी.के. सिंग, डॉक्टर वी.के. सिंगाच्या हस्ते जाल्ले। हांव सर्वप्रथम परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन माननीय श्री नितीन गडकरी जी, डॉक्टर वी.के. सिंग जी आणि ज्यांनी ज्या पद्धतीन गोंयांक हो पूल बांदपाक मदत केली, सगळे तरेचे प्रयत्न केले त्याबद्दल परत एकदा तांचे हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार मानता आणि स्वागत करता। केंद्रान मोदी सरकारान जे कितें उपक्रम, जे कितें अशे तरेचे प्रोजेक्ट केल्ले आहात ते सगळे आम्ही परत परत तुमचे कडेन सांगतात, येतात, उलयतात। पूल हो असो तरेचो एक प्रकल्प आशिल्लो, ताची मूळ सगळ्यांक संपूर्ण गोंयांकूच न्हय तर संपूर्ण देशाक ताची गरज आशिल्ली। हो फक्त उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जोडपाचो ब्रिज न्हय तर हो देशाक जोडपाचो ब्रिज, दिल्ली साकून कन्याकुमारी वचपाचो ब्रिज, हो देश जोडपाचो ब्रिज आशिल्लो। आणि ज्या जुन्या पुलाची जी काही अवस्था आशिल्ली, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मोठी मोठी 6 व्हिलर वाहनां ताजे वयल्यान वचनाशिल्लीं, कारण ताजे विकनेस, ते ब्रिजाक विकनेस आशिल्ले। आणि अशा सगळ्या परिस्थितीन जेन्ना आमी उलो मारलो केंद्राक, तेन्ना सगळ्यांक प्रायोरिटी दिवन हे पुलाचें काम तांणी करून घेतलें आणि खरोखरच या देशाच्या विकासात भरपूर हात रावपी हो जो पूल आसा, हो पूल आज सुरू जालो। खूप परिस्थिती वायट आशिल्ली की साधारण मालवाहू ट्रक किंवा पेट्रोलचे टँकर आसतले, इतर वाहनां आसतली, हांकां जवळ जवळ 60 किलोमिटराचें अंतर कापीत परत पणजी येवचें पडटालें। आणि अशें करून केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान, सगळ्या मंत्र्यांच्या आशिर्वादान जो जो प्रोजेक्ट गोंय सरकारान मागलो तो पुरोवपाचें काम केंद्र सरकारान केलें। कारण जशें हांणी म्हणलें की डबल इंजिन सरकार, ताचो फायदो कितें हो प्रत्यक्ष आज दिसून येता। खंयचोय प्रोजेक्ट करप, आज आमी पळयतात पेडणे टू पोळ्यां पर्यंत ज्या पद्दतीन ह्या मार्गाचे काम जाल्लें आसा, काही लोकांनी विरोधूय केलो, परंतु खंय तरी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करतले, कोट्यावधी रुपयाचो प्रोजेक्ट करतले, खंय तरी कोणाक तरी थोडोसो त्याग करचो पडटलो, कदाचित आपलो गाडो आसतलो, आपलें घर आसतलें, त्या शिवाय हें पूर्ण जावना। परंतु गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आपल्या खंय तरी थोडोसो हें कुशीन दवरून हे रस्तो करपाक मोकळीक दिली, थोडोसो त्याग केलो, त्या लोकांच्या मना पासून उपकार आठयता, तांकां धन्यवाद दिता। सगळे काही गोष्टी मनासारखे जाता अशें ना, सरकाराचे कडे अडचणी असतात, काही स्पॉट अजूनही खंय तरी मातशे अडचणी आसात, उरल्यात, ते लोकांच्या मनात, काही लोकांच्या मनात तशें आमी करूं शकूना, परंतु ताका कारणां वेगळीं आसात, कारण ते करून गेले जाल्यार ताजे पेक्षा जास्त नुकसान ह्या प्रोजेक्टार आनी लोकांक जाता। म्हणून कमीत कमी नुकसान न्हयच, ताची नुकसान भरपाई 4 पटीन सगळ्या ह्या सगळ्या गोष्टीचो, किंवा जर कोणाकय डिस्प्लेस जाले तांकां जमीन, तांकां कदाचित
गरज पडल्यार तांकां घरय बांदून गरीब आसा जाल्यार घरय बांदून दिवपाचे प्रयत्न जे आसा ती नॅशनल हायवे आनी रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री निश्चितपणे करता. सगळ्यांक कोणाची दुकानां गेली तांकां परत रिहेबिलिट करपाचे प्रयत्न सगळे करता, पण कोणाकूय त्रास जायना. तरी आसतना काही गोष्टी ह्यो चलतात, कारण हे लोकशायेन विरोध करप सुद्दां गुन्हो न्हय, विरोध निश्चितपणे करूंक जाय. पण हो सगळो विरोध करतना समाजाचे देशाचे हे हित आमकां सगळ्यांक पळोवपाची तीय गरज आसा. आनी परंतु हे सगळें समजून गोंयच्या लोकांनी जे काही ह्या प्रोजेक्टाक हातभार घाले तांचे तितले उपकार आमी आठयतात. मित्रांनो, रस्ते म्हणजे विकास. जेन्ना परवरेचो उल्लेख बाब रोहन खंवटेन केलो, जे जाग्यार महाराष्ट्राची बॉर्डर पत्रादेवी धरून पोळ्यां पर्यंत जेन्ना आमी पळयताले, जे जाग्यार अडचणी आयल्यो, आमी सांगा अशें पण अडचणींक कशे पद्दतीन मात करप. हांव डॉक्टर व्ही.के. सिंगाचे आभार मानता. हांव तांचे कडेन गेलो. गडकरी साहेब प्रत्येक गोष्टीक आमचें म्हणणें आयकून घेवन जें कितें करूं जाता तांणी केलें. पण खुद्द हांव म्हणजे व्ही.के. साहेबा कडेन गेलो की हे अशे गोष्टी आसात, तुमी येवन स्वता पळयात. त्या पद्दतीन हांव जे जाग्यार जे सायटीर परवरेत तरी 2 पावटी मारल्यो, ताजे पयलीं पेडणेचे आतां काही प्रॉब्लेम आशिल्ले, अशे सगळे हातून प्रॉब्लेमॅटीक ज्यो एरिया आशिल्ल्यो त्यो कोणाक न सांगता गुपचूप थंय हें केलें. आनी ताणें शेवटी नितीन गडकरी साहेबाक काही गोष्टी सांगल्यो आनी तातूंतल्यान खुबश्यो गोष्टी आमी करूं शकले. आज रस्ते हे कितले म्हत्वाचे आसात, विकासान कितले ताजें महत्व आसा हें सांगपाची गरज ना. आज स्मूथ ट्रान्सपोर्ट जातली ताचो उल्लेख मोहीन बाबान केल्लो आसा, चड वेळ घेना. आनी अश्यो काही गोष्टी गोंयच्यो आनी काही गोष्टी आसात, आमी निश्चितपणे योग्य प्लॅटफॉर्मार त्यो मांडटले. अजुनूय चोरला रोड जो आसा, साखळी चोरला रोड जो आसा तो सुद्दां खंय तरी हायवे करचो असो एक डिमांड म्हाका दिसता आमी पयलीं दिल्लो आसा. त्या संदर्भात नितीनजी ताचेर निश्चितपणे विचार करतले. आनी अशे जे काही अजूनय अडचणी आसा तातूंतल्यान तुमच्या आदारान जे कितें सरकार चलिल्लें आसा तें तुमच्या खातीर आसा. आनी हे सरकार जे लोकांचे डिमांड आसा ते डिमांड पूर्ण करपाक निश्चितपणे प्रयत्न करतले. गोंय सरकार ह्या सगळ्या गोष्टीक आपआपले परीन प्रयत्न करीत आसा की जो काही विकास हांगा गोंयांक जायो तो हाडपाचे प्रयत्न हातूंतल्यान जाता. हांव जास्त वेळ न घेता तुमचे सगळ्यांचे सहयोग जो आसा त्या सहयोगामुळे हे सगळ्यो गोष्टी राज्य सरकार केंद्र सरकार करूं शकले. हो सहयोग तुम्ही अशाच पद्दतीन सगळ्यांक दिवचो अशी सगळ्यां कडेन हात जोडून विनंती करता. म्हणजे 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की जय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.